कारवाई केली. आमका नका बलात्कारी सरकार आमका नका बलात्कारी पार्टी आमका नका. गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस आणि वो घडोवन हाडिल्लो आयचो प्रोटेस्ट जातून महिला अध्यक्षान सांगलें की आज गोंयान 9 रेप डेली जाता आणि ते ताज्या भायर सुद्दां कितले तरी अनरेजिस्टर्ड आसतले. म्हळ्यार आज महिलाचेर जो अत्याचार जाता, आज म्हाका खूब वायट दिसता की हे भारतीय महिला मोर्चाच्यो महिला गेल्यो खंय. जेन्ना आज महिलाचेर जेन्ना क्रायम जाता तेन्ना आज हांचो आवाज कित्याक उगी, हो प्रश्न आज सगळ्या गोंयकारांक पडला. आता रिसेंट केस आमी जर तर कुडचडेची घेतली, हांवें आज सकाळी मिडियाच्या रिपोर्टान वाचलें की तांचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष ताणें स्टेटमेंट दिलो. ही हेज सेड की आमचो सुशांत नायका कडेन कसलोच संबंध ना आणि सुशांत नायक आमचो प्रायमरी मेंबर सुद्दां न्ही म्हणून. आता पळय आतांच लेटेस्ट म्हाका कोणे तरी एक फोटो धाडला, ज्या फोटोन दामू नायक दिसता, ताच्या सायडीन सुशांत नायक दिसता आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणटा सोहम नायकूय दिसता. हो सोहम नायक बापाय बरोबर, हो ताचो बापूय आनी हो दामू नायक सद्याचो प्रदेशाध्यक्ष. सो हाजेर म्हाका दिसता दामू नायकान आनी विनय तेंडुलकरान क्लॅरिफिकेशन दिवचें की हे तुमच्या ऑफिशियल प्रोग्रामांनी असतात, तुमच्या बरोबर ऑफिशियल हे फोटो काडटात, जाल्यार हाजेर भारतीय जनता पार्टी अजून मेरेन निषेध कित्याक करना. हो फोटो वी विल सर्क्युलेट टू यू, दिस फोटो वी विल सर्क्युलेट टू यू नाव. आता ह्या फोटोवाच्या पेक्षा चड आनी कितें तरी प्रूफ म्हाका दिसता गोंयकारांक हाच्या पेक्षा आनी नाका. आता कुडचडेची केस जर आमी घेत जाल्यार सरकारान जवळ जवळ 24 तास काडले ते FIR रजिस्टर करपाक. स्थानिक PIन सांगले की आपूण खंयच्या आधाराचेर केस रजिस्टर करूं. आज सगळे मिडिया भाव तुमचे हांव धन्यवाद करता, तुमकां सॅल्यूट करता, कित्याक तुमी मिडियान तो रिपोर्ट केलो म्हणून ते लोकां भितर एक इन्फॉर्मेशन गेली आणि थंयचे स्थानिक लोक उठले. आणि जेन्ना लोक उठता तेन्ना कोणाचेच चलना. आणि जेन्ना लोकांनी डिमांड केलो, जेन्ना ती मॉब आयले, तेन्ना सरकाराचेर दबाव येवन तांकां ती FIR रजिस्टर करची पडली. ताच्या उपरांत आमी ताका सांगत आशिल्ले, स्थानिक लोकूय सांगताले की ह्यो सगळ्यो मायनर चलयो, तूं ताका पॉक्सो लाय. आमी गेल्ले गोवा फॉरवर्डाचे प्रदेशाध्यक्ष आशिल्ले आनी आमी डिमांड केलो, DGP कडेन आमी उलयल्ले की ताजेर पॉक्सो लायात, कित्याक थंय सगळी मायनर विक्टिम्स आर इनवॉल्ड. तेन्ना तो PI सांगता की आमी खंयच्या आधाराचेर पॉक्सो लावपाचो. आज म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की जवळपास 6 विक्टिमांनी आज येवन कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा आणि 6 मायनर. इन्फॉर्मेशन अशी आसा की 100 पेक्षाय चड विक्टिम्स हातून इन्वॉल्व आसा. आणि नॉट ओन्ली पर्टेनिंग टू कुडचडे, आय हॅव गॉट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की विक्टिम्स आर फ्रॉम फोंडा, विक्टिम्स आर फ्रॉम मडगांव, विक्टिम्स आर फ्रॉम वास्को. म्हळ्यार असले हे भारतीय जनता पार्टीचे बलात्कारी हे कोणाकूच सोडना. आणि हे म्हाका दिसता असले इन्सिडंट कुडचडे न्ही गोंयभर आसतले. आणि हांकां प्रोटेक्शन दिता कोण? हांचो पॉलिटिकल गॉडफादर नासल्या शिवाय असली कुकर्मां करपाक पॉसिबलूच ना. आज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस आणि गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी डिमांड करता. आता गेल्ल्या सोमारा आमी जेन्ना थंय गेल्ले पुलीस स्थानकाचेर, थंय हांवें सांगिल्लें की प्रमोद सावंताचे एडमिनिस्ट्रेशन कोलॅप्स जाला. जेन्ना मिडियाचेर रिपोर्ट येता, जेन्ना एक मॉब येवन पुलीस स्टेशनाचेर थंय डिमांड घालता, आज शेनवार जालो तरी थंय आज वुमन्स कमिशन पावना, थंय आज चायल्ड कमिशन पावना, थंय आज एज्युकेशनाचो डायरेक्टर सुद्दां पावना. आता जेन्ना ह्यो सगळ्यो विक्टीम जेन्ना मायनर, दॅट मिन्स दे आर स्टडींग इन सम स्कूल ऑर सम कॉलेज, जाल्यार आज मेरेन वुमन कमिशन थंय कित्याक पावना? एज्युकेशन डिपार्टमेंट सुओ मोटो थंय वचून सगळ्या स्कुलांनी त्या भुरग्यांक कावन्सिलींग कित्याक करना? आमी डिमांड केल्लो की विक्टिम्स एज वेल एज तांची फॅमिली
हांची प्रायवसी आणि हांचे प्रोटेक्शन इज अटमोस्ट हे सरकारान करपाक जाय. पूण सरकाराची कसलीच वाटचाल आमकां दिसना विच इज ट्रायंग टू टेक स्टेप्स टुवर्ड दीस डायरेक्शन. आतां काल हांव पळयतालो की नॅशनल मिडियाचेर सगळे प्रायम टायम नॅशनल मिडियान हो विशय घेतिल्लो आसा. पूण हे गोंय सरकाराचो मुख्यमंत्री आणि गोंय सरकाराचे हे जे भारतीय जनता पार्टीचे जे अध्यक्ष आसा दे आर नॉट इवन टॉकिंग. तुमच्या स्थानिक विक्टिम्सांक जे कोण फॅमिली आसा तांची प्रायवसी तांची सेक्युरिटी ही अटमोस्ट ह्या सरकारान घेवची. आणि अशे खुबश्यो केसी आसतल्यो गोंयभर कदाचित आमी नकळो पूण आज त्या विक्टिम्साची मनस्थिती आमी समजून घेवपाक जाय. जे आज क्रायम अगेन्स्ट वुमन हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळान जे वाडल्या वी कंडेम ऑल दीस. गोयचे नाव हे गाजता देश पातळेचेर आणि गोयचे नाव गाजता दुर्दैवान रॉंग कारणां खातीर. बरें अशें न्हू आमी पळयलां कालसून 3-4 दीस तुमी नॅशनल मिडियाचेर पळयतले गोवा 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 अशें आयकपाक येता. गोवा आनी भाजप के नेता अशें आयकपाक येता. तर पळयलां आमी आतां हालीं कितें केस घडला ते मोठो स्कॅन्डल आनी आमी म्हणूंक शकता एक मोठो कांड जाल्लो आसा कुडचडे वाठारान. आनी त्याच निमतान आमी पयलीं प्रेसाक मिडियाक तुमकां अड्रेस केल्ले. पण आयज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस अलॉंग वीथ काँग्रेस पक्षाचे आमचे प्रेसिडंट अध्यक्ष अमित पाटकर हांगा आमी जमलेली आसा की आमचो आवाज उठोवपाक जे हे रायज इन क्रायम अगेन्स्ट विमन आनी चिल्ड्रन आमी 2014 पासून आतां पळयल्यार ऑन एन एवरेज दर म्हयन्याक 2 मर्डर आनी 9 रेप जायत आसा. हे फक्त रिपोर्टेड दर म्हयन्याक. सो हे कंडेम करपाक आमी आयचो ह्यो मोर्चा काडलेलो आसा. आनी एक आमी पळयला जेन्ना हे रायज इन क्रायम जाता सरकार जे बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा तांकां कशेंच महिलेंचे भुरग्यांचे हे जे क्रायम वाडलेले आसा तेजे कांयच पडून गेल्लेले ना. त्या दिसा 2 दिसा पयलीं भाजपचे अध्यक्ष दामू नायक तेंच्यांनी म्हटलें की आमी विचार करतात जो अक्यूज्ड आसा तेजे आवय बापाय बद्दल विचार करूंक जाय. हांव कितें म्हणटा अक्यूज्ड एकटो आसा तेणी 30 नाबालिग चलयेंचेर लैंगीक अत्याचार केला. त्या 30 चलयेंच्या आवय बापायचे तुका विचार येयना. तुका एकूच तुमचो भाजपचो नेतो इन्वॉल्ड आसा म्हणून तुमी तांकां प्रोटेक्ट करूंक शकता. आनी फक्त गोंयान न्हू देशभर क्रायम रेट वाडलेली आसा आनी हितून एक पॅटर्न दिसून येता. भाजप सरकार जे आसा पळय ते फक्त हे क्रिमिनल्सांक रेप अक्यूज्ड मर्डर अक्यूज हांकां प्रोटेक्ट करपाक फिरता ह्यो पॅटर्न दिसता. आतां ह्या केसीन सुद्दां जर लोकांनी बोवाळ घालूंक नासलेलो जाल्यार अशें अरेस्ट जावचें नसलें. सो हे मुद्दो आमी घेवपा खातीर हेजेर एक निशेध करपा खातीर आमी ह्यो आयचो प्रोटेस्ट घडोवन हाडटा. As a mahila and as a parent of 2 minor kids, आमचो फ्युचर कितें आमच्या भुरग्यांचो आतां फुडाराक कितें जातलें. हाव आर वी गोइंग टू बी सेफ, हाव आर किड्स गोइंग टू बी सेफ. सिद्धी नायकाची पेरंट्स अजून पळयत्यान तांकां जस्टीस मेळोंक ना. अशें आमचेंय जातलें सिट्युएशन. आय कंडेम दीस एक्ट and all the ladies should come together. We have kids, we have children, we have girl children with us. We have to take care of them. We have to see that they सिद्धी नायक ओहली कितलीच पेरंट्स बाबडी हां अजून रिपोर्ट करूंक ना. हे रिपोर्ट जाला म्हणून रिकॉर्डेड हा म्हणून आतां आमकां जस्टीस मागूंक आमी फुडें सरल्या. Today we are voice, not just of anyone but of all the children and the women in the state. Today what is happening is very bad, where justice is not given, these women are not given justice. There is no, their voice is silent, and the most important is the people in power is just not interested in performing their duties. So today the Goa, which we are so proud to be Goans, whenever we go out of the state we say we are Goan. Today it is known all over India as one of the rape case of the state, of the country. It is sad because I do travel in India and everyone asks me Goa में क्या हो रहा है, लड़कियां ऐसे ही मिलती हैं. Is this what we want to tell Goa supposed to be? So I request all the people in power, the police and everyone, please take action against it and give the women the safety what we deserve.
म्हाका लॉज दिसता सांगूंक की आमच्या गोंयांत इतले क्रायम एगेन्स्ट वुमेन एंड एगेन्स्ट गर्ल चिल्ड्रन हॅज इनक्रीज. म्हाका कांयच सोजमोना आमचो BJP गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता पळय तो कंप्लेन तर करूंक वचत दामून दवरतात. कित्याक दाखोवंक सोदता गोवा इज अ सेफ प्लेस, वेलकम ट्युरिस्ट, आनी ट्युरिस्टांकूय मॉलेस्ट करतात. हें कितें दिल्ली तर वचत दिल्ली लिपोवन दवरता दाखोवंक इंडिया इज ब्युटिफूल. How can India and Goa be beautiful when we have this increasing rates of crime and molestation against our women and against our children? First of all, the government should take strict action to see that justice is restored to the ladies, to the women of Goa. Women of India, but women of Goa. We women of Goa have got no justice. The Lipon Dota, where is the justice system gone? Where is the judiciary system? Why is the judiciary system not looking after this and giving justice to our women who are raped? आम्ही आयज महिला सगळी काँग्रेसाची महिला आम्ही एकठांय जाल्ली आसा टू कंडेम वॉट इज हॅपनिंग इन दीस स्टेट ऑफ अस. आणि आम्ही हाचे वयर आमी थोडे क्रायम्स आमचे सांगतले. क्रायम अगेन्स्ट मायनर्स इन गोवा वाडत आसा. दीस एंड एवरी डे इट इज इन्क्रीजिंग. आणि भुरग्यांक म्हणून सेफ्टी म्हणून ना स्कुलाचे स्पेशली मायनर चिल्ड्रन आर अटॅक्ट हियर. हांव एकूच सांगूंक सोदतां जेन्ना BJPची महिला खंय गेली हे सगळे सिलिंडराचे लायनीक रावल्यान काय इतले हें जालां पळय ते पळोवन हे रेशन भरतात काय लॉकडावन जावपाचें आसा दिश्टी पडना. एकदांच ती दिश्टी पडलेली जेन्ना कलकत्ता वेस्ट बेंगॉलाक एक इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना ती महिला मोर्चा सगळीं हांगा एकठांय जाल्ली. आतां खंय गेली ती